ఆరాధంతుకా 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 సుమియా ఆరాధంతుకా దనియా ఆరాధం आराधंतुका सोमिया आराधंतुका पवित्रत्म्या आराधंतुका सोमिया आराधंतुका सोमिया आराधंतुका पवित्रत्म्या आराधंतुका सनिया आराधंतुका सोमिया आराधंतुका पवित्रत्म्या आराधंतुका सनिया आराधंतुका सोमिया आराधंतुका पवित्रत्म्या सृष्टि रचनारा आराधंतुका दातारा पुरुषासनारा देवा आमच्या बापा काकुळतीच्या दर्या मोगा सागोरा दैविक सोडवणारा आमच्या तारोका सर्गीच्या नीतीदारा देवा भूताता जेसू ख्रिस्ता पुता आराधंतुका 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 दुनिया आराधंतुका पवित्रत्म्या आराधंतुका दुनिया सोमिया आराधंतुका पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या आराधंतुका
धनिया आराधन तुका पवित्रत्म्या Alleluia 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 Aradan tuka somya Aradan tuka somya Aradan tuka dhanya Aradan tuka dhanya Aradan tuka pavitratmya Aradan tuka pavitratmya Punarjivan somya naman tuka Punarjivan somya naman tuka Sadansam somokarcha sargincha bapa या दिसापासून तुका आमी अर्गां दिता हांव थोड्यो घडयो तुजे सांगाता करसूनच्याक तुवें आमकां हांगा हाडलाय सदांच तूं आमचे संगी आसाय आमच्या लागीं आसाय आमचे सांगाता तूं समकताय ह्यो घडयो हांगासर करसूनच्यो त्यो आमकां नव्या बरवशान भरूं आमचें काळीज उक्तें करूं थंयसर ससनाक तुका जागो दिवच्याक ह्या मावसाच्या वाटेर ते शीत चलोवन येताना सोम्या जिजून तांकां सांगात दिलो आनी सोमी तांच्या लागीं उलयत आसतना तांचें काळीज पेटलें उपरांत सोमी परत दिश्टीक पडलेल्या वेळार सोम्यान तांच्या शिसांचे मोना उक्तीं केलीं आज आमी हांगा आयल्या सोम्या उक्तें काळीज घेवन उक्तें मोन घेवन आयल्या आमच्या ह्या रित्या काळजांनी तुका बरोवंक आमच्या रित्या मोतींनी तुका भरूंक तुका घेवंक आमी आयल्या तुका जावं मान होगळाप आनी आनंद ससनाच्या ससनाक तुजें नांवूच आमच्या वोंटांचेर आसा तुजें नांवूच आमच्या तोंडान गळटा तुजें नांवूच आमच्या मोतींत आमी आठयत तुजें नांवूच आमकां जिवीत दिता तुजें नांवूच आमकां सोडवून दिता सोम्या ह्या बरोवशान आमी हांगासर आयल्या तुका जावं मान होगळाप आनी आनंद थोड्यो घडयो सोम्याचें सांगातपण बगया पुनर्जीवन सोमी आमचे मोदेगात आसा
आणि तो म्हणटा समाधान तुमकां. ही उतरां आयकुया. सुमयान आमकां हांगासर आसल्या हर एकल्याक आपूण म्हणचें समाधान तुमकां. पीस बी विथ यू. पीस बी विथ यू. तायकून बसया. पास्काच्या आष्टोवांत आमी आसाव आनी पुनः जीवन समी परत दिश्टीक पडची ती गणितां ह्या हप्त्यांत आमी नियाळून आसाव. आनी समी कशें ताच्या सिसांक भेटता आनी कशें तांची मोनावय करता, तांची जिनिस कशी बदलिता म्हणल्यार ह्या हप्त्यांच्या वाचपांनी आमकां आयकूंक मेळटा. आज आमी सुमयानच आमकां शिकयला, मागोवंक शिकयला. आमी मागोवंक नेनाव पूण सुमयानच आमकां मागोवंक शिकयला. आनी सुमयानचें मागणें म्हणलें आमकां कळीत आसचें तें मागणें ताचे वयर आमी नियाळ करया. आनी तशेंच ह्या आराधना वेळार सुमया सांगाता मेळोन कशें आमी मागणें करचें म्हणलें समजोवंक प्रयत्न करया. माथेवाच्या वांचलांत सुमयान शिकयल्लें तें मागणें. तर तुमी अशें मागा, आमच्या बापा सर्गीच्या, जशें सर्गी तशें भुमी, पवित्र जावं तुजें नांव, तुजें राज येवं, तुजी खुशी जावं, आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी. जशें आमचेर सुकलेल्यांक आमी बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बक्षी. आमकां थाळणेंत व्हरिनाका आनी खोट्यात हावनू आमकां राख. जर तुमी हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात तर तुमचो सर्गीचो बापूय तुमचे गुन्यांव तुमकां बक्षितलो. पूण हेरांक तुमी बक्षिनात जाल्यार तुमचो बापूय तुमचे गुन्यांव बक्षूंचो ना. देवाचें उतर हें. वाखान्नी तुका क्रिस्ता. बोरवोशाची यात्रिकां जावन आमी हांगा आयल्या आनी ह्या जुबलेवाच्या वर्सा पापसाहेबान ह्या 2024 वर्स मागण्याचें वर्स जावन घेजय म्हूण उलो दिला. आनी ह्या वेळार आमी मागजय आनी तशेंच मागणें म्हळ्यार कितें म्हणलें समजूजय म्हणून पापसाहेबान उलो दिला. आमी सकाळां मागणें करता आनी आमची मागणी आमकां सबार मागणी बायपाटच येतात. पूण आमी मागणें करूंक जाय आनी मागणें म्हळ्यार कितें समजूंक जाय म्हणून पापसाहेब आमकां सांगता. आनी आज आमी एक मागणें सुमयानंत आमकां शिकयल्लें हें मागणें आमकां सकाळांक येता. हें मागणें आमच्या दिसाच्या मोदें आनी हर एका घडये म्हणले बरी आमच्या मोतीन तें आसूंक जाय. आनी सक्रामेंतांतल्या सोमयाकय ह्या मागण्या मारिफात आमी भेटोवंक जाय. एक सादी स्त्री मेर्सिनबाई 4-5 घरांनी काम करताली, आयदनां धुवची काम करताली. तिका कोणेंय सांगलें, विचारलें, सदांनीत कळनासतना मागणें करा म्हूण पवित्र पुस्तकांत सांगलां. कळनासतना मागणें करा. पवित्र पुस्तकान हें सांगलां आसतना तूं तें
कशें जियेताय, कशें कळनासतना तूं मागणें करताय. त्या स्त्रियेन म्हळें, हांव सकाळीं उठतना उठून म्हजें तोंड धुतना हांव देवा लागीं मागतां. सगळ्या संवसाराच्या सर्व पातकां सोमयाच्या रक्तान ती धुवन काडीशें जावं. म्हजें तोंड धुतना हांवें मागचें सगळें संवसाराची पातकां सोमया जेजूच्या पवित्र रक्तान धुवन काडिल्लीं जावं. तशेंच म्हजे वस्तू हांव घालता आसतना न्हेसतना हांव देवा लागीं मागतां, सोमया क्रिस्ताचें तें खालतेपण हांवें नेससें कर. क्रिस्ताचें खालतेपण हांवें नेससें कर. आनी उपरांत सारोन काण घेवन हांव झडतना हांव त्या स्त्रियेचो उडास करता जें नाणें सुकोवन गेल्लें. आनी तें त्या स्त्रियेचो उडास काडून हांव देवा लागीं मागतां, सोमया संवसारांत आसचे सर्व पातकां तूं पुसून काड, नितळ कर. उपरांत आयदनां धुता आसतना आनी तीं नितळ जावन परजळटा आसतना हांव देवा लागीं मागतां, सोमया म्हजो आत्मो परजळ अशें कर, म्हजो आत्मो परजळ अशें कर. जेन्ना हांव वस्तुरूम उलटां तोळ हांव देवा लागीं मागतां, सोमया मनशाच्या काळजांत मेळेपण आसा, मनशाच्या काळजांत मेळेपण आसा तें नितळ करून थंयसर तुजी कृपा बरोवन दी. मनशाच्या काळजांतलें मेळेपण वचून तें कृपेन बरोवन दी. जेन्ना हांव जनेलांची बागलांची हेने तेनाची धूळ पुसून काडटा तोवळ हांव देवा लागीं मागतां, समाजांत मस्त अमानुश मनशापण नातिल्ली, मनशापणाक विरोध आसची साबार पातकां साबार संगत्यो घडटात. कशें ह्या जनेलाचे त्या लोंकडाची लागिल्ली ते धूळ तूं ती काड, तशेंच समाजांतले अमानवीक संगत्यो तूं काड सोमया म्हूण हांव मागतां. आनी अशें बाय तुज्या रितीन मागणें करून येता हर एका संगतीक. मोगाच्या भावा भयणीनो, सादे मनीस विशेष तरान आत्मीक तरान वाडावळ ह्या स्त्रियेन जोडिल्ली. व्हड शिकप जोडिल्लें ना, पूण सगळ्या समाजा खातीर सोमयाक भेटोवन दिवचें आनी तिणें केल्लें हर एक संगत भेटोवन दिवचें आसा. आनी हांगासर प्रॅक्टिकल जिवार आमी बरोबर आमच्या मागण्या प्रॅक्टिकल ना म्हूण कितलें प्रॅक्टिकल ह्या स्त्रियेचें मागणें. आनी ह्या वेळार तिजें काम ती करनूच आसता, पूण मागणें ती जियोनूच आसता. आनी असलें जिवीत जियोवंक आमकां सोमी आपोवणें दिता. आनी आमी आयकल्ल्या त्या आमच्या बापा मागण्यांत ती सोमयान आमकां सांगलें तितलेंच. हे मागणें समजूंक आदार जावन पवित्र आत्म्याचें गीत घेवया, कित्याक पवित्र आत्म्याच्या विणे आमकां मागोवंक जायना. पवित्र आत्मो बुजोवनदार शिकोवनदार तोच आमकां शिकयता. ताच्या आदारान आमी मागोवंक शिकया आनी ह्या येवखरिस्तांतल्या सोमया सांगाता मागया. देवाच्या पवित्र
निर्मळ कर, पवित्र कर, पवित्र कर, कृपेन भर, कृपेन भर. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देव ये. देवाच्या पवित्र आत्म्या मुझेर देवोन ये, मुझेर देवोन ये. देवाच्या पवित्र आत्म्या मुझेर देवोन ये. सत्शिकय, धैर्य लाभय, जाणवाय दे, भक्तीन भर, देवाच्या पवित्र आत्म्या मुझेर देवोन ये, मुझेर देवोन ये. देवाच्या पवित्र आत्म्या मुझेर देवोन ये, मुझेर देवोन ये. देवाच्या पवित्र आत्म्या मुझेर देवोन ये. संतोष दी, शांती दी, उद्धार कर, मोगान भर, देवाच्या पवित्र आत्म्या मुझेर देवोन ये. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये, आमचेर देवोन ये. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये. एकवट दे, एकवट दे, मायपास दे, सोसनी कर, दयाळ कर, देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्पण जेजू, स्तुती जेजू, आपोस्तलांनी तुझ्या लागी मागोंक शिकयन, आमकां मागोंक शिकय म्हूण आपोस्तलांनी विचारलें. आनी सुमया तुवें तांकां मागोंक शिकयलें आनी तुवें तांकां सांगलें, मागा तुमी सर्गीच्या बापा लागीं, मागा तुमी आमच्या बापा सर्गीच्या म्हणून. आनी सुमया तुवें आपोस्तलां मागोंक शिकयलें आनी तांचे मारिफात खरें मागणें कितें म्हणलें तुवें आमकां शिकोवन दिलें. हे मागणें आमच्या काळजांत सदांच आसूं, तोंडान सदांच गळोवन तुका महिमा दिवंक आमकां शिकय. आनी आमी हे मागणें नियाळ करतना आमची मनां काळजां उगड सुम्या आनी तुका निरंतर महिमा दिवंक आमकां तूं फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. दयाकन बशया.
सबारपटी आमकां मागणें म्हळ्यार कितें म्हणल्यार एक दुबाव येता. मागणें म्हळ्यार मस्त शब्द वापरून व्हड व्हड मागणी म्हणची. ह्या मागणें म्हळ्यार चलते मागणी बुकान दिल्ली मागणी आसात, नोवेनाची मागणी आसात. ही सक्कड मागणी एका फाटल्यान एक म्हणचेंगी. ह्या मागणें म्हळ्यार वगेत बसचेंगी. मागणें म्हळ्यार कितें म्हणलें एक सवाल आमच्या मतींत येता. आनी आमी तोवळ सोमया लागीं आपोस्तलांनी विचारले बसंत विचारूंक जाय. सोमया आमकां मागोवंक शिकय. थोडे फावटी मागणें आमी आमकां कितें जाय म्हूण विचारचें, तें मागणें न्ही. आमकां कितें जाय आनी आमकां जाय जाल्लें बरें मागचें आनी आमी विचारलें तें दिजे म्हणून देवाक वत्ताय करचें. पूण देवाक सक्कड कळिता तुका कितें जाय म्हणलें. तूं इसार नासतना राव, ताका कळिता. तुका कितें बरें म्हणलें ताका कळिता. आनी खंयच्या घडये केदाळाक कितें दिजें म्हणलें ताका कळीत आसा. देखून मागणें म्हळ्यार कशें तें आसूंक जाय म्हणल्यार सोमीन्स एक ब्लू प्रिंट दिता. एक खटवण बांदच्या पयलें ताचें ब्लू प्रिंट म्हूण करतात. अशेंत आसा जें म्हणोन तशें मागणें म्हळ्यार कितें म्हणलें जें ब्लू प्रिंट जेजूस दिता. जेन्ना ताच्या शिसांनी विचारलें तें ब्लू प्रिंट काणयोन आमी मागोवंक शिकोवंक जाय. आतां वांचलांत आमी आयकल्लें 3 उतरां कशें म्हणलें समजून घेवया. मागणें म्हळ्यार आमच्या बापा सर्गींच्या म्हूण आमी म्हणटा आसतना आमी कितें करता. आमच्या बापा सर्गींच्या म्हणटना देवाची व्हड महिमा आमी मानून घेता. आमच्या बापा सर्गींच्या एक्नॉलेजिंग द ग्रेटनेस ऑफ गॉड. देवाची व्हड महिमा आमच्या बापा सर्गींच्या. तेकाच उतरान सबार संगत्यो 8 आपूण आसात. आमच्या बापा म्हणटाना एकल्याचो बाप न्ही, सक्कडांचो तो बाप. म्हज्या एकल्याचो न्ही, सक्कडांचो बाप. सक्कड मनशांक देवान ताच्यात सारक्याचे आनी स्वरुपायाचे रचल्ले आसात. ताच्या सक्कडांचो तो रचणार तोचो आमचो बाप. हांवें देखून आमच्या बापा म्हणटाना बाबींचो आमची तकली बागता. कित्याक देवा मुखार ती व्हड देवाची पदवी आसा. ग्रेटनेस ऑफ गॉड, देवाची व्हड महिमा. देखून आमच्या बापा म्हणटा आसतना आमी तें घमन दिवन तें म्हणूंक जाय. देवाक व्हड देवाची महिमाक आमी मान करता. आनी दुसरें तुजें नांव पवित्र जावं म्हणटा. तुजें नांव पवित्र जावं. देवाचें नांवच पवित्र, पूण त्या नांवाक सर महिमा गौरव फावो. जेजूचें नांव आमी तशेंच मानता, पूण सर्गींच्या बापाक तुजें नांव पवित्र जावं. खंयसर सक्कड सोम्याचें नांव येता तें सक्कड पवित्रस. तुजें नांव पवित्र जावं म्हूण हांव घरा म्हणटा. ती घरा देव आसा. म्हजें घर तें पवित्र वातावरण पवित्र करता. आमच्या बापा मागणें आमी खंयसर म्हणटा तें परिसर पवित्र करता. कित्याक थंयसर बाप, थंयसर वस्ती आसा ताची, तो थंयसर आसा. पवित्र जावन ताचें नांव हांवें मानून घेवंक जाय तें. ताचे उपरांत आमी म्हणटा तुजें राज येवं, तुजें राज येवं. हांगासर म्हजें राज न्ही, तुजें राज येवं. देवाचें राज. आनी देवाचें राज स्थापन करूंक तूं सोमी आयिल्लो. आनी सोमयान देवाचें राज म्हळ्यार कितें म्हणलें तें दाखोवन दिल्लें आसा. देवाचें राज सताचें, नितीचें, मोगाचें तें राज. आनी तसलें राज येवं म्हणून हांवें मागचें. उपरांत आमी म्हणटा तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. देवाची कुशी. Thy will be done on earth as it is in heaven. सर्गार कसली कुशी जाता देवाची. सर्गार सक्कड ताणें सांगले प्रमाणे सक्कड 24/7 थंयसर वेळ म्हणून ना, पूण निरंतर स्तुती जाता. देवाक अर्गां दितात, देवाची महिमा वाखाणतात. आनी देवाची कुशी म्हळ्यार सक्कड ताणें येवजिल्ले प्रमाणें जाता. आनी संवसारार देवान येवजिल्ले प्रमाणें जाय.
ती खुशी जायजी पूण आमकां कळीत आसा संवसारार मनशान ताची खुशी केल्यार कितें जाता आमी पळयता झुजां निरापराधी मनशाची मरणां ल्हान भुरगीं बाळां आमकां ह्या दिसांनी रशियांत तशेंच गाजा येनेफर जावची वेदोवळी पळयता मनशाची खुशी आपणाचे इगो आपणाचो अहंकार कोणशाक हे तुजी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं म्हज्या घरांत तशेंच म्हज्या घरांत कोणाची खुशी जाता देवाची खुशी जाता ह्या घरच्या मनशांची आमी सांगले बरी जायचे हांवें सांगले बरी जायचे यंत जायचे अशंत जायचे म्हणटा आसतना थंयसर तुटाफट येता आनी आमकां कोत्ता कुटुंबांत अशें जाल्यार कशें फिरगजेंती वाड्यांती अशें जाल्यार कशें जाता देवाची खुशी समजून त्या प्रमाणे जियोवचें म्हणचे हांगा मागणें आमचें जायचें तुजी खुशी सरगार जाता तशीच ह्या संवसारांत जावं उपरांत आमी मागता आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आमचो दिसपडटो ग्रास सदांचे आमचे जिवीत जियेचे जाल्यार आमकां गरजो आसात पूण ह्यो गरजो देवाच्या आदारान ट्रस्टिंग इन द प्रॉविडन्स ऑफ गॉड देवाच्या आदारान आमकां जियोंक जाता आनी देवाक कळीत आसा आमकां कितें जाय म्हणलें सबार कडेन मदर तेरेसाची तांचे आश्रम आसात म्हाका एक अवकाश मेळ्ळो तांचो सेवा करूंक सबार वर्सां पयलें दिल्ली हांव आशिल्लो 2 वर्सां तवळ ते एका मदर तेरेसाच्या सदांच म्हळ्यार मी सांगूंक आनी तांकां सिस्टरांक रेकलेक्शन दिवंक लोकांक मागणें आराधन करूंक हांव वेतालो आनी ह्या वेळार थंयसर हांवें पळयल्लें म्हज्या दोळ्यांनी थोडे बडी कांयच ना दुसऱ्या दिसा सकाळींक काल ब्रेकफास्टाक कितें ना थंय पूण अजापितारा म्हळ्यार दुसरे दिसा ब्रेकफास्ट सकाळांक मेळटा खंय तरी येताच सबार अनाथ भुरगीं आसतलीं त्या भुरग्यांक चलयो जाल्यार काजाराच्या वेळार काजार करच्या पयलें तांकां कितें सक्कड गरजेचें आसा तें सक्कड कोण नंतर कोण येता आनी हें आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी वखदां अशें हर एक रितीन येवचें आनी आमकां हें कळीत आसा आमच्या जिवितांत सबार पोटी कळीत नासतना किंतान आदार देवान दिल्लो आसा आनी देवाच्या आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी पूण आमचे मुखांतरी हेरांक दिसपडटो ग्रास मेळचे बरी जायजे म्हणून आमचें मागणें आनी तशेंच मागीर आमी म्हणटा आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बोगस आमी सुकोवन पडटा हेरांय सुकोवन पडटात वय पूण सुकोवन पडल्या वेळार तेंच व्हड करून दाखोवन तेंच आतां बरो वॉट्सॅपाचेर घाल विडियो कर सगळ्यांनी घालचें सूख केलें बरें केल्लें येना आनी आमी पळयना तेंच आनी ते बुक्सूंक असाध्य म्हणले बरी करून घेता आनी वरवीं सबार जाणां कश्टाक ओळख जातात आनी आमचेर सुकलेल्यांक आमी उक्त्या मनान बुक्सूंक सुमी आमकां आपोवणें दिता आनी मागता आमी तें तशें आमचीं पातकां बोगस आमकां कळीत आसा पदकाची मजुरी कितें पदकाची मजुरी सांग पावलो म्हणटा पदकाची मजुरी मरण आनी एखाद्या वेळार देवान आमची पदकां बुगसून नातलें जाल्यार कोणून तांकां उबे आमी आसते ना तितली पदकां आमी केल्यान आनी पदकाची मजुरी मरण तर देवान कितली काकूळ दया दाखयल्या तें हर एका घडये हें मागणें अशें म्हणटा आसतना तें उडासाक येवंक जाय आनी आपापीस आमी हेरांक बोगसूंक तयार जाता देवान आमकां बोगशिल्लें आसा उपरांत आमी मागता आनी आमकां थाळणेन पडोवन दीव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमी आमचे परिसर सबार पदकांच्यो थाळण्यो येवच्यो तसलें आसा आनी ह्या परिसरांत जियेत आसतना सकड मेळ्ळें आसा वय ह्या मेळ्यांत हांवें मेळोवन वचो ह्या मेळ्यांत हांवें मेळोवन वचो
हांवें उज्यांतल्यान गेल्यार उज्यांत हांवें उलपोंक नजो न्हंयत उदकांत येताना हांवें उदकांत हांवें भिजों नजो असले परिस्थिती समाजांत आमी हाडूंक जाय थळणेन पडोवंक दिवं नाका आनी सोर वायटांतलें आमकां आनी वायट म्हणून हांगा देंवसारांच्या सर थळ देंवसाराचे कितें सकट चेतवण्यो आसात आनी देंवसार विविध रुपांनी आमकां वायट करता त्या वायटांतले सकट निवार हेरांक हांवें वायट करनातले बरी म्हाकाय वायट जावनातले बरी निवार अशें आमचें मागणें आमच्या बाबा सोम्यान दिल्लें मागण्याचें ब्लू प्रिंट खंयचीय मागणी गुंतून आसल्यार हें एक मागणें आमी म्हणटा जाल्यार जिणेंत मस्त बदलावण येता आनी तशेंच आमचें तें मागणें कितें आमकां जाय तें सकट आमकां मेळटा मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो हे मागणें निरंतरी आमी म्हणूंक जाय निरंतरी हरी एका घडये म्हणूंक जाय कित्याक आंज बडव्यांनी रात आनी दीस हें मागणें देवाक निरंतर महिमा दिवचें आसा आमी मिसाळ आमकां येता पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर थंय निरंतर गायन जाता जेन्ना आमी ह्या पवित्र पवित्र मागण्यांत मेळटा तो त्या आंज बुडव्यान सांगता मागण्यांत सांगता मेळटा आंजांचो कोर म्हूण आमी आयकला कोरस तांकां आमी आमचो ताळो मेळयता पूण हें आमच्या बापाचें मागणें जेन्ना म्हणटाना हें दोनी रितींनी ते देवाक उद्देशून म्हणचें आनी तशेंच हांवें जियोंक कशें जाय म्हणलें हें मागणें शिकयता दोनी कुशीन केवल उतरां मात्र न्ही हीं उतरां हांवें जियेशें करता आमच्या बापा मागणें तें आमकां इतलें सवयेचें जालां तें धांवडावन व्हरचें न्ही तें दिसाक एक पटी म्हणी 5 मिनटां मांड रावून तसो नियाळ आमी करता जाल्यार आमचे थंय ती बदलावण येता संवसारार सबार क्रिस्तांव न्ही जाल्लीं आमच्या बापा मागणें म्हणटात सबार कडेन म्हणटात आनी अशें कितें माथेवान सांगलां तेंच आमच्या बापाचें मागणें इजाया प्रवादी दुसऱ्याच रितीन तें म्हणटा आनी अशें आमची चिन्नां कशीं आसा जाय म्हणल्यार इजाया प्रवादी म्हणटा 50 आनी 55 अध्याय 10 वळी उपरांत कित्याक जशें पावस आनी बर्फ मळबातावन पडतात आनी ओंप्याक बीं दिवंक आनी जेवतल्याक जेवण दिवंक भुंय भिजयतात ती सुफळ करतात तांतूं किर्लोंक लायतात आनी हें केल्ले शिवाय फाटीं वचनात कशें पावस येता आनी सकयल कशें बरेंपण जाता म्हण हांगासर आमी सांगता इजाया प्रवादी सांगता की जशें पावस आनी बर्फ मळबातावन पडतात आनी ओंप्याक बीं दिवंक आनी जेवतल्या जेवण दिवंक भुंय भिजयतात ती सुफळ करतात तांतूं किर्लोंक लायतात आनी हें केल्ले शिवाय फाटीं वचनात तशेंच म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजी फाटीं येना बगार म्हजी कुशी पाळता आनी जें कितें करूंक हांवें ताका धाडिल्लें तें सगळें करता आनी देवाचें उतर आमच्या बापा मागणें सोम्या मारिफातच आमकां मेळिल्लें सोम्या मारिफातच मेळिल्लें देखून तें मागणें आमी म्हणटाना तें सुफळ करता आनी आमकां इजाया प्रवादीन एक सर दिल्या पावसाचें उदक पडटना कशें भुंय सकड पाचवी जाता झाडांक किर्लोवन बियो किर्लोवन कशें फळ दिता तशें हें मागणें देवाचें उतर सोम्या मारिफातच आमकां मेळिल्लें तें फळादीक जाता हें पातयेचें आमी बरवशान हें मागणें आमी म्हणूंक जाय मागणें आमकां फोव केल्ल्याक देवाक एक अर्गां दिवया आनी उपरांत कीर्तना मारिफाती देवाक आमी अर्गां दिवचें गीत घेवया
तुझी विचित कृत्याने अळता तुझो दैविक मोग प्रगट करता तुका सदांच सुन्ना वाटता तुका सोम्या वर्गा दिता तुझी विचित कृत्याने अळता तुझो दैविक मोग प्रगट करता तुका सदांच सुन्ना वाटता सूर्यो संतारा उजवाड बांधता अंतराळ तुझी महिमेंती भरता सूर्यो संतारा उजवाड बांधता अंतराळ तुझी महिमेंती भरता रसनार तू रसनार तुझे नाव पविसा गावन गाव रसनार तू रसनार तुझे नाव पविसा गावन गाव तुका सोम्या वर्गा दिता तुझी विचित कृत्याने अळता तुझो दैविक मोग प्रगट करता तुका सदांच सुन्ना वाटता नावाडता तुका फुला बोळा वाकणता तुका मनशा बाळा नावाडता तुका फुला बोळा वाकणता तुका मनशा बाळा रसनार तू रसनार तुझे नाव पविसा गावन गाव रसनार तू रसनार तुझे नाव पविसा गावन गाव तुका सोम्या वर्गा दिता तुझी विचित कृत्याने अळता तुझो दैविक मोग प्रगट करता तुका सदांच सुन्ना वाटता तुका सोम्या वर्गा दिता तुझी विचित कृत्याने अळता तुझो दैविक मोग प्रगट करता तुका सदांच सुन्ना वाटता तुका सोम्या वर्गा दिता तुझी विचित कृत्याने अळता तुझो दैविक मोग प्रगट करता तुका सदांच सुन्ना वाटता तुका सदांच सुन्ना वाटता तुका सदांच सुन्ना वाटता हालेलुया 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 सर्विस पुरा गरगांदिया कित्याक तो बरो देवाच्या देवा गरगांदिया कित्याक तो बरो दुनियाच्या दुनिया गरगांदिया कित्याक तो बरो असरियान तो करता देवा गरगांदिया कित्याक तो कीर्तन 130 आणि 136 एक अर्गांगीत बोवापूर बायाचें कीर्तन हे कीर्तन आतां आमी म्हणया पयलो वांटो हांव म्हणटा दुसरो वांटो तुमी म्हणो
दुसरो वांटो तुमचे आसा तुमी जाप दिवंक जाय कित्याक ताचो मोग ससनाक थकता कित्याक ताचो मोग ससनाक थकता हालेलुया सर्वेस्पराक अर्गांदिया कित्याक तो बरो कित्याक ताचो मोग ससनाक थकता देवाच्या देवाक अर्गांदिया कित्याक ताचो मोग ससनाक थकता धनियांच्या धनियांक अर्गांदिया कित्याक ताचो मोग ससनाक थकता एकलोच तो असर्यांक करता कित्याक ताचो मोग ससनाक थकता जनवायेन ताणें मळब रचलें कित्याक ताचो मोग ससनाक थकता उदकांचेर ताणें पृथ्वी स्थापीत केली कित्याक ताचो मोग ससनाक थकता व्हड दिवे ताणें रचले कित्याक ताचो मोग ससनाक थकता दीस चलोवंक सूर्यो कित्याक ताचो मोग ससनाक थकता रात चलोवंक चंद्र आनी नखेत्रां कित्याक ताचो मोग ससनाक थकता इजिप्ताच्या मलगड्या पुतांक ताणें जीवशी मारले कित्याक ताचो मोग ससनाक थकता इस्रायलाक तांचे मदलो ताणें भायर काडलो कित्याक ताचो मोग ससनाक थकता बळवंत हातान आनी उबारलेल्या बावळ्यान कित्याक ताचो मोग ससनाक थकता तांबडो दर्यो ताणें दोशीं केलो कित्याक ताचो मोग ससनाक थकता ताणें मदल्यान इस्रायलाक उतरायलो कित्याक ताचो मोग ससनाक थकता ताणें फाराव्याक ताच्या सैना सवें बुडयलो कित्याक ताचो मोग ससनाक थकता आपले परजेक अरण्यांतल्यान ताणें सोलोवन व्हेली कित्याक ताचो मोग ससनाक थकता व्हड रायांचो ताणें संहार केलो कित्याक ताचो मोग ससनाक थकता बळिश्ट रायांक ताणें जीवशी मारलें कित्याक ताचो मोग ससनाक थकता अमोरेतांच्या राया सिहोनाक कित्याक ताचो मोग ससनाक थकता वाशनाच्या राया ओगाक कित्याक ताचो मोग ससनाक थकता तांचो देश ताणें दायज करून दिलो कित्याक ताचो मोग ससनाक थकता आपल्या सेवका इस्रायलाक दायज करून तो दिलो कित्याक ताचो मोग ससनाक थकता आमच्या कश्टांत ताणें आमचो उडास केलो कित्याक ताचो मोग ससनाक थकता आमच्या दुस्मानाच्या हातांतली आमकां सोडयली कित्याक ताचो मोग ससनाक थकता सगळ्या प्राणियांक तो पोसता कित्याक ताचो मोग ससनाक थकता सर्गींच्या देवाक अर्गांदिया कित्याक ताचो मोग ससनाक थकता मोगाळ भावा भयणीनो सगळी पोरण्या सोल्ल्यान देवाची सोडवणेची चरित्रां सांगसर दिल्या आनी तांतूं आमी अर्गां दिता हांव तशेंच आमच्या जिणेंतलीं घडितां ती घेवन आमी अर्गां दिवंक जाय एक घडीभर मौन रावया देवान तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत केल्लें तें बरेंपण येळण कित्याक ताचो मोग ससनाक थकता थोड्या तेंपासून तो ससना बळसलो मोग त्या मोगाचो उडास हाडया तुमच्या तुज्या वैयक्तीक जिवितांत तुज्या कुटुंबाच्या जिवितांत तुज्या सामाजीक जिवितांत देवान केल्लें तें बरेंपण तें हाडून मौनपणी ताका अर्गां दिवया आमच्या बापाचें मागणें आमी नियाळ केल्लो आसा तेंच मागणें आमी आतां म्हणटा आसतना आमची सबार काळजांतले अत्रेक आसात आमचे लागीं सबार आनी मागोवंक आमचे लागीं विसारलें आसा आनी तशेंच एलिसांव चुनावन येतेत आसा सबारांक भेंबिरांत आसा हांव म्हणजे ल्हान समुदायाच्या कामांत भारताच्या मध्य प्रदेश तशेंच नॉर्थ इस्टाक आनी गेल्लो आसा लोकांक याजकांक तशेंच मस्त भेंबिरांत थंयसर आसा आनी ह्या भेंबिरांत सोम्याचे आमचे सांगी आसतना कित्याक आमी भियेजय आमच्या कश्टांत ताणें आमचो उडास केला आनी आमच्या सांगात ताणें दिलां इस्रायल परजेक ताणें सांबाळलें आमकां कळीत आसा व्हडा व्हडा रायांक ताणें सोलविलां 2000 वर्सां मात तेच्या पयलें थावण देवाची कुशी ह्या संवसारांत जावन आसा आनी आतां थोडे जण कोणी एक कितें तरी कानून कायदो हाडटा म्हणलें कुडलें सक्कट नाश जालें म्हणून न्हय देव आसा आमच्या सामास्याच्या की व्हरतो देव ह्या देवाचेर बरवसून आमी ही मागणी आमची आसूंक जाय आमच्या काळजांतली ती मागणी सक्कड मोतीक हाडया जो कोणें पुरो आमकां मागोवंक सांगलां
आनी हांगासर आमी आसा आमकां कोणा भलायकी जाय ती भलायकी आमी सोडूंक देवा तुवें आमकां कूड दिल्या वय कुडीन मारिफा तुका निरंतर महिमा दिवच्याक म्हज्या कुडी तुजी खुशी वय जाल्यार भलायकी दी म्हणलें तें मागणें आमच्या काळजांत आसूं दी म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यांची ती भलायकी बरी आसूं दी कुटुंबांतल्या संबंदाची ती भलायकी पती पत्नी मदलो संबंद भुरग्यां आनी आवय बापाय मदलो संबंद बाबा मदलो संबंद कांय बिगडला जाल्यार ती भलायकी आमच्या कुटुंबाक फाटीन दी म्हणली ती बोगणां येवं दीत ती मागणी आमच्या काळजांत येवं दीत जुजांत आनी तशें हेरे कडेन लोक कश्ट जाता प्रत्येक जण गाझा पॅलेस्टिनांत इज्रायलांत सबार लोक कश्ट जाता खाण नासतना उदक नासतना आनी आमच्या देशांत सबार कडेन उदक नासतना लोक कश्ट जाता थंय उडा साडयां सोम्या त्या बसायल्या तुवें परजेक तांच्या पैनार खडपांतल्यान तें उदक दिलें तशेंच आमचें थाण भागोवंक आमच्या वर्स कितें आसा ताच्या बरेपणाक फावो तें उदक तूं आमकां फावो कर म्हणून मागया आमचे भुरगीं एग्जाम बरयत आसात आनी थोडे SSLC एग्जाम जावन आसा आनी तशेंच हेर एग्जाम बरयतात आनी आमची भुरगीं युवा जाणां बऱ्या फुडाराक पावोवन दी म्हणून आमची मागणी सोम्या मुखार दवरया सोम्याची सुवार्ता परगट करच्याक ताका साक्ष दिवच्याक ताचें उतर लोकां मेरेन हाडच्याक ह्या जागधर्मीकां जाय तुमच्या हप्त्यान सबार कडेन देवपुणेची शिबिरां चलचीं आसात मंगळुरांत आमच्या DCGची आनी हेर रिलिजियस मेळाची शिबिरां जायत आसात थंयसर देवपुणे फुलोवन दिता आमच्या कुटुंबांनी म्हणून मागया देवाचे उतर गांवान गांव परगट करूंक देरान फुडें सरोंक यू वर्क थिंक सोमी आपोवन दी म्हणून मागया सर आमची मागणी कितें आसात ती सकट सांगाता घालून आमच्या बापा म्हणल्यार मागणे गावून आमी आतां ती सोम्याच्या हातांत समर्पण दिल्या आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज संभाळे तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो देश पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सोगलेल्या भोगशिता तशें आमची पाखां आनी आमकां मिसाच्या बलिदाना वेळार जेन्ना आमी आमच्या बापा मागणें म्हणटा हांव तो वेळ सबारांक भलायकी मेळिल्ली आसा हे मागणें आमी म्हणचे केवल आमच्या न्ही सगळ्या आख्या पवित्र सभे खातीर सगळ्यां खातीर देखून मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी प्रत्येक तरान हें मागणें म्हणटा आसतना भक्तीपणान आमी मागणें तें म्हणूंक जाय कित्याक सबार बेसांवां कुरपे त्या वेळार आमकां मेळटात आनी आमच्या काळीज उक्तें जाता आनी उपरांत सोम्याक आमच्या काळजान घेवंक उंड्या रुपार सोम्याक घेवंक आमकां साध्य जाता आनी हाचे वरवीं आमकां भलायकी मेळटा बेनिहीन म्हणून एक इवांजलिस्ट आसा तो म्हणटा कथोलिकांक तांकां आपुरबायाची गजाल आसा मिसाचें बलिदान एवकरिस्तीक संभ्रम तातूंय आमच्या बापा मागणें म्हणटा आसतना सबारांक भलायकी मेळटा हे मोतींत आसूं दी आनी आमकां निजाय की सबारांक आमच्या बापा मागणें तें आदाराचें आसा आनी सोमकां तें आमची जिणी बदलिता मात्र न्ही कृपेन आमकां भरता आनी आमकां क्रिस्ती जिणी जियोंक आदार जाता देखून हें मागणें आमकां जावंक जाय जें संतोशाचें
हे जॉयफुल ॲक्शन, हे संतोषाचे ती करणी आमचे बाबा मागणे एक संतोषाचे जावंक जाय, ते आमसोरार मनशांनी चीत दिवं म्हणूंक जाय, जॉयफुल ॲक्शन. आनी हे मागणें जावंक जाय कंटिन्युअल डिवोशन, निरंतर ते आराधन म्हणलें बरी. आमचे बाबा मागणें निरंतर आराधन. थोड्यांनी आमच्या बापा मात्र म्हणटा सबार पडी बरें तितलेंच मंत्र जपा मंत्र म्हणटात, जपा मंत्र म्हणटात. एक ल्हानशें आमच्या बापा, आमी जेजू म्हणटात थोडे बडे आमच्या बापा, तेंच म्हणून तशें ते कंटिन्युअल डिवोशन, निरंतर आराधन. आनी तशेंच आमच्या बापा हे पॉवरफुल कमिटमेंट, एक बळादीक आमचो आमी आमचें समर्पण, बळादीक समर्पण, पॉवरफुल कमिटमेंट. आनी तें आमच्या बापा मागणें. आनी आमच्या बापा मागणें आमकां दिल्लो आदेश आसा, निरंतरी मागा, प्रे विदाउट सीजिंग. आनी आमच्या बापा मागणें आमकां निरंतर आमकां मागण्यांत दवरूंक आमकां आदार जाता. ही सर्व चिन्नां मोतीन दाटोवन सोम्याचो आदार मागया आनी ताचें आशिर्वाद घेवंक तयार करया. ये देवा विचित सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदां समचेते आमी बगी सारको. तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. Mucha somia, mucha tania, maka tu magong shikai. Mucha somia, mucha tania, maka tu magong shikai. Somia magong shikai. Somia magong shikai. Somia magong shikai. Somia magong shikai.
सर्वेस्परा मोगाच्या रस्तारा भेटैता बलिदान सर्वेस्परा कृपेच्या सागरा मानून घे आराधन विविध कुटुंबातून विविधतेने घेऊन वावरतान एक मोठ्या काळजानी एक जाऊन मोनानी आराधून सोम्या तुका वंदिता सर्वेस्परा मोगाच्या रस्तारा भेटैता बलिदान सर्वेस्परा कृपेच्या सागरा मानून घे आराधन सर्वेस्परा मोगाच्या रस्तारा भेटैता बलिदान सर्वेस्परा कृपेच्या सागरा मानून घे आराधन जीविताकण सेवून आत्मिक पोषण सोडून स्तुती तुझी गायता मोगा सेवेंची आमकां जपून दिवून पावन जावच्या काशेता सर्वेस्परा मोगाच्या रस्तारा भेटैता बलिदान सर्वेस्परा कृपेच्या सागरा मानून घे आराधन बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसो मुघल भाव भयणीनो पास्काच्या आस्ट्रोवांत आमी आसाव आणि आज आयच्या वांज वाचपान आमी वाचताव वांजलांत आमी आयकत हांव पेद्रू म्हणटा हांव फाटीं मास्टली दवरूंक वेता आनी ताचे सांगात आनीक 5 जाण सेरवतात देदस्पोर जावन तांचे सोमी कुर्सार मरण गेला आनी आतां कांय ना म्हूण निराशी जाल्ले फाटीं तांच्या वृत्तेक येता म्हणटात आनी बाकीचे वेतात पूण सोमी तांकां दिश्टीक पडटा परत मास्टली धरूंक तांकां उडास करता पेद्रू उडास करता पेद्रू तुका मनशांचो पागी करता म्हणलें तें उडासा काडता आनी परत तांकां दैरान बरवशान भरता हांव आनी तुवें सबार पावटी अशेंच निराशी जावन गेल्ले हांव आसता सुमयान परत आमच्या जिवितांत भाग घेवन आमकां फाटीं आपयल्लें आसा आनी आमकां नव्या बरवसो भरिल्लो आसा आनी आज आमकां परतान तो नव्या बरवशान भरता त्यात सुमयाक येवकरिस्तान भेटया आनी ताचे सांगात समखुया देवा विरोध आनी पेल्या विरोध केल्ल्या पातकां पासत आमी बोगसाने मागया आमची पातकां वळखून घेवन म्हणया हांव पातकी सपदवेदाध्यावाक आनी तुमकां बाबा भयण्यानो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडां उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध ह्या पासत घेवन सदांच समकुवार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयण्यानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया
सोमिया काकुत Krista काकुत Krista काकुत सोमिया काकुत सोमिया काकुत महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उसळी आणि शांती त्याच्या ईसा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्वींच्या राया सर्ववेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करतो आम्ही तुका देवासा तुझ्या तोडे बाबा भासो आम्ही तुका वाखता सोम्याचे सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकुत तू बापाच्या उज्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे इत्याक पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया सर्वेस्परा आमच्या बापा सांजुजे वाजाक परजळीत मागण्या आणि दुबळेकायेची जिनी जियेवन तुझे परजेक देखी बरी जिविता मुखांतर साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्घां दिताव आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आणि दुबळेकायेच्या स्पिरितान नवे जिणयेची साल धरूंक फावो कर म्हूण मागतो आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझ्या सगळ्या पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतले वाचप पेद्रू आनी जुआंव लोकां लागीं उलोवन आसतनाच प्रधान याजक देवाळाचो कारभारी आनी सादुसेव तांचे सशी आयले ते लोकांक शिकयतले आनी जेजू थंय मेल्ल्यांचे पुनर्जीवनपण ते परगट करतले देखून तांचेर ते रागान पेटले तांणी तांकां धरले आनी सांज उतरली देखून रात फळे जायसर बंदेन दवरले तरी तांचे शिकोवन आयकले जायते जण सतमनूंक लागले आनी दादल्यांचो संको चड उणे 5000 जालो दुसऱ्या दिसा जुदेवांचे फुडारी मालगडे आनी शास्त्री जेरुसलेमांत एकठांय जाले श्रेष्ठ याजक अन्नास आनी कायपास जुआंव आनी आलेसेंद्र आनी श्रेष्ठ याजकाच्या घराण्याचे सोमेस्त तांचे सभेक मेळ्ळे पेद्रूक आनी जुआंव सभे हुजीर उबे करून तांचो असो विचार केलो खंयच्या पदवेन वा कोणाच्या नांवान हे तुमी केले
तवळ पेद्रू पवित्र आत्म्यान भरून तांकां सांगी लागलो, लोकाच्या फुडाऱ्यानो आनी तुमी मालगड्यानो, एक तोंट्यातय आमी एक दयाळ करणी केली म्हूण तुमी आमची जडती करतात, आनी तो कोणाच्या पदवेन बरो जाल्लो ते जना जावंक तुमी सोदना करतात. तर तुमकां सोमेस्तांक आनी इस्रायेलाचे सगळे परचेक इतले आमी कळीत करतांव, तुमी खुर्सार मारलेल्या आनी देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्ल्या नजरेताच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताच्या पदवेन हो मनीस बरो जावन तुमचे मुखार उबो जाला म्हूण तुमी जना जाया. तुमी बांदप्यांनी उपकार ना म्हणून काडून उडयलेलो फातर तो, पूण आतां तो कोरोस जाला मुळ्या फातर. ताचे भायर दुसरे कोणाय वरवीं सोडवून मेळोवंक साध्य ना, कित्याक आमकां सोडवून दिवंक शकता तसले दुसरे नांव आख्या संवसारान देवान मनशाक दिलें ना. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलेलो फातर जालो बांदपाचो मुळ्या फातर. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलेलो फातर जालो बांदपाचो मुळ्या फातर. सर्वेस्पराक दिन वाचुया कित्याक तो बरो, ताची विश्वासी दया ससनांक बाळटा. तर इस्रायल ताका वाकनून म्हणून ताचो विश्वासी मोग ससनांक बाळटा. सर्वेस्पराची भक्त करतली म्हणून ताचो विश्वासी मोग ससनाक बाळटा. श्लोक. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलेलो फातर जालो बांदपाचो मुळ्या फातर. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलेलो फातर जालो बांदपाचो मुळ्या फातर. आपले सर्वेस्पराचे काम हे पळोवन आमी तटक जातांव. दिसो आयसो सर्वेस्परान केल्लो संतोष उल्हास आमी पावया. श्लोक. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलेलो फातर जालो बांदपाचो मुळ्या फातर. लाभय सर्वेस्परा आमकां मुक्ती, आमचे जिवीत सोम्या कर सुकेस्त. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय, सर्वेस्पराच्या घरांत रावन आमी तुका बरें मागतांव. सर्वेस्पर देव सामसो उजवाड. श्लोक. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलो फातर जालो बांदपाचो मुळ्या फातर. Alleluia, 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 Alleluia. Diso aiso सर्वेस्परान केल्लो संतोष उल्हास तर आमी भोगया. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. उपरांत तिबेरिया सरोवराचे वेळेर जेजू परत्यान एक फावटी आपल्या शिसांक दिश्टीक पडलो आनी अशें घडलें. सिमोन पेद्रू जवळो म्हणटात तो तोमास, गलिलयाच्या काना शाराचो नातानाएल, जेबेदेवाचे पूत आनी जेजूच्या शिसां भितरले हेर दोग सांगात आसले. सिमोन पेद्रून तांकां म्हणलें, हांव मासली पागोवंक वेता. तांणी ताका म्हणलें, आमी तुजे सांगाता येता. अशें भायर सावन ते दोणीर चडले, पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. दीस उजवाडून येतना जेजू तडीर उबो आसलो. शिसांक मात्र तो जेजू म्हूण कळ्ळें ना. इश्टानो, कांय तरी मासली पडल्या गी म्हूण तांचे लागीं तो विचारी लागलो. कांयच ना म्हणून तांणी जाप दिली. तुमचें जाळ दोणीचे उजवे बगलेक उडोवन पळया, तुमकां मेळटली म्हूण ताणें म्हणटच तांणी जाळ उडयलें. तवळ मासली इतली पडली तांच्यान जाळ ओडूंक जालें ना. तितल्यार जेजूच्या मोगाच्या शिसान पेद्रू लागीं म्हणलें, सोमींच तो सोमी म्हूण सिमोन पेद्रून आयकतच मासली बगतना काण दवरलें वयले वस्तूर पेंगटार एवडोवन ताणें सरोवराक उडी मारली. पूण हेरशीच मासल्यांनी भरिल्लें जाळ ओडीत दोणीचेर पाटी आयले. तडी तावन ते चड पयस नातिल्लें, चड उणें 200 हातीभर जायत. तडीर देंवतच थंय ताणें इंगळ्याचो उजो आनी त्या उज्यार मासली पळयली आनी थंय उंडोय आसलो. जेजून तांकां सांगलें, तुमी आत्तां धरिल्ल्यांतली थोडी मासली हांगा हाडा.
देखून शिमा पेद्रो दोणीर चडोवन जाळ तडीक व्हरून हाडून जाळांत व्हडल्यो व्हडल्यो मासली आशिल्ल्यो मेजून 153 इतली मासली आजुनी जाळ पिंजूंक नातले. जेजून तांकां सांगलें, येया आनी जेवा. तूं कोण म्हणून ताका विचारूंक शिसा मदले एकल्याकी धैर्य पावलें ना. तो समींच म्हूण ते जाणा जाल्ले. तितल्यार जेजू फुडें सरलो आनी उंडो हाती घेवन ताणें तांकां दिलो. तेच परी मासली तांकां दिली. मेल्ल्यांतलो जिवन जाल्ले उपरांत जेजू आपल्या शिसांक दिश्टीक पडलो. हे तिसरे फावटी. देवाचे उतर हे वखाणी तुका क्रिस्ता. जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो, भयण्यानो आनी मोगाळ भुरग्यांनो, स्वॉट एनालिसीस म्हूण आसा. SWOT स्वॉट. स्वॉट म्हळ्यार S म्हळ्यार स्ट्रेंथ, W म्हळ्यार वीकनेस, O हांगासर आसा ऑपॉर्च्युनिटी, T म्हळ्यार थ्रेट. ताका स्वॉट म्हणटात. स्वॉट SWOT स्वॉट एनालिसीस. खंयच्योय एक कंपनी आसा या एक संस्थो आसा, त्या संस्थेची एक विश्लेशण करीत जाल्यार हे विधान वापरतात. स्वॉट. स्ट्रेंथ, वीकनेस, ऑपॉर्च्युनिटी, थ्रेट्स. तशेंच एका व्यक्तीच्या जिवितांतय तें विश्लेशण करूंक जाता. स्ट्रेंथ, आतां म्हज्या जिणेंत म्हजी तालंतां खंयचीं, म्हजें तें स्ट्रेंथ, म्हजें बळ खंयच्यान आटापूण आसा, म्हजें शिकप, म्हजो दुडू, म्हजे देणी, म्हजी तालंतां, विशेश स्ट्रेंथ. दुसरें वीकनेस, म्हजी अस्कतकायो खंयच्यो. कंपनीच्या अंतर जाल्यार दुडू ना, कंपनी आराम केला, ताका फावो ते प्रतिक्रिया लोकां तोंड मेळना, ह्या वस्तू विकोन वचनात, ते बरो वीकनेस थंयसर येता. तशेंच वैयक्तीक जिवितांत आमकां सबार आमचे उणेपण अस्कत काय आसात, जें कितें आमकां जिवीत वर्णोमतो जेवापान जिवंक सोडिनात. तिसरें ऑपॉर्च्युनिटीज, अवकाश. आनीक बरें जावंक अवकाश खंयचे आसात. कंपनीचे अंतर जाल्यार बँकांत लोन हाडी येता आनी हांगासर दुसऱ्या तरान बऱ्या कामगारांक हाडी येता, या चड पब्लिसिटी दिवी येता. अशें सबार रितीनी ऑपॉर्च्युनिटीज आसात, अवकाश आसा. तशें म्हज्या जिवितांत म्हाका कसले पळय अवकाश आसात आनीक हांवें बरें जावच्याक कितें अवकाश आसा समजून जोडी येता. ह्या आत्मीक जिणेंत वाडवच्याक रेतीर करलेशें म्हणजे जिणेंत बरेंपण हाडी येता. आनी चवथें थ्रेट्स म्हळ्यार आपाय. कंपनी जाल्यार सबार आपाय आसतात, हेरांक कॉम्पिटिशन आसता हेरांतय, आनी हांगासर समा कामगार आसात येनांत, अशें समार आपाय कंपनीच्या अंत आसात. आमच्या वैयक्तीक जिवितांत ती सबार आपाय हेरांतन आसूं बरो अवकाश मेळनात. अवकाश आसल्यार म्हजे तुशान हांवें उणेपण चिंचें, इन्फिरियर कॉम्प्लेक्स तशें म्हणटात. आनी अशें एक एनालिसीस म्हूण आसा, हेजें विश्लेशण करून आमची जिणी बरी करयेत. संस्थे तशेंच करतात, कंपनी ते स्वॉट एनालिसीस करून बऱ्याक वेतात. सोम्याचे शिस तांचे आयच्या वाचपांत एक आमी स्वॉट एनालिसीस करीचे, तांचें एक विश्लेशण करीचे. सोम्याचे शिस आसात तांचें बळ कितें, वॉट इज देयर स्ट्रेंथ. सोमी तांचे सांगाता आसा, सोमयान तांकां बसावणी दिल्या, हांव तुमचे सांगाता आसतलो संवसार सरा पर्यंत. सोम्यान तांकां अस्कत मनशांक विसरून काण तांकां तरबेदी दिल्ली आसा 3-4 वर्सां. ते सांगाता आसात सबार जण, हें सक्कळ तांचें स्ट्रेंथ. तरी भियान भरल्यात ते. पेद्रू आनी ताचे सांगाती ते थंयसर आसले भियान भरल्यात. आनी पेद्रू कितें म्हणटा, हांव मासली पागूंक वेतां. ताचे वैयक्तीक जिवितांत ताचें स्ट्रेंथ मासली पागचें. तो एक प्रवीण मासली धरसो मनीस पागी, देखून तो परत तेत्त कामाक वेता, तेत्त कामाक पाटी वेता. जालें, सोम्या सांगाता मेळोन सक्कड नासलें आनी कांय प्रयोजन ना. म्हजें स्ट्रेंथ आसा मासली पागचें, ताका हांव पाटी येता. तो येता म्हणटाना बाकीचेय आमी येता म्हणाले.
पूण तो गेलो थंयसर गेलो मासली मेळ्ळी ना. इतलो एक्सपर्ट तो जाल्यारय मासली पागच्यान सोलवलो, मासली मेळ्ळी ना. पूण जालें कितें, ताका ताची बोळ कळीत जालें. सोमी आयलो थंयसर, सोमयान ताका सांगलें उजव्याक जाळ घाला आनी अशें मागीर तांकां मासली मेळ्ळी. पूण हांगासर पेद्रूक ताचें बोळ कितें, माथेवाच्या वांजलांत आमी पळयता सुरवेरीस ताका आपयत आसतनांत सोमयान म्हणलें तूं पागी वय, तुका मनशांचो पागी करतलो म्हणलें ताणें. मनशांचो पागी करतलो, केवल मासली मात्र न्ही, सगळ्या मनशा कुळाक देवासरची हाडचो तसलो पागी हांव तुका करतलो म्हणलें. पेद्रू ताचें तें बोळ ती सकत विसरून गेल्लो. पूण उपरांत ताका सोमयान वळख तांकां मेळटा आनी सोम्या आमकां कळीत आसा आयच्या पयल्या वचपान पेद्रूक कितें जालें. पेद्रू आनी जुआंव ते लोकां लागीं उलय लागले, कितें सोमयान केल्लें तेजें पुनर्जिवंतपणा साक्षीक लागले. आनी आमी पळयता ताका सत मानलेले लोक लगभग 5000 जाय, दादले मात्र, आनी स्त्रियो कितले आसूंक बरो. दादले 5000 लोक सोडून 5000 लोक सोमयाक फाती येवंक लागलो तांच्या शिकोवणे द्वारे. मनशांचो पागी तो जालो. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आपोस्तलांक तांचें बोळ कळीत जालें सोमी तांचें सांगता आसतना. हांवें आनी तुवें पुनर्जिवन सोम्याचें हें बोळ मतीन उडास दवरचें. दीस इज द स्ट्रेंथ वी नीड टू नो. आमचे विकनेस मात्र न्ही, पातकांचेर सयत ताणें व्हेला. आनी आयचे बांदप्यानी नाका म्हूण उडयलो फातर जालो बांदप्याचो मुल्या फातर. आमकां हर एक लागीं बांदपाचो मुल्या फातर जावची ती सकत आसा आनी सोमयान ती दिल्या म्हणलें उडास. वी आर रेजरेक्टेड पीपल ऑफ रेजरेक्शन. पुनर्जिवंत मनीस आमी. देखून आमचें गायन आसा हालेलुया, असलो बरोवशान आमी जिवंक जाय. जिणेन कश्ट आसात, पिड्या शिड्या येता, समार जी पंथावण आसात, भुरग्यां बाळांत कश्ट आसात, समार संगत्यो आसात, तरी सोमी पुनर्जिवंत सोमी आमचे सांगता आसा. दॅट इज आवर स्ट्रेंथ. केन्नाय सोमी आमचे सांगता आसल्यार उठोवन आमी चलयत, कित्याक सोमी आसा सांगता. सोमी सांगता कितें आमी करीजे. उजव्याक तुजें जाळ घाल आनी मासली आमकां बरोवन मेळटा. आनी आयच्या वचपान आमकां तेंच कळीत जावचें. भाग्यो जुजे वासाच्या जिनियेन जाल्लें तेंच व्हडा धैर्यान सोमयाक प्रगट करूंक तो गेलो. श्रीलंकाचो सिलोन आसो आपोस्तल म्हणून जाल्यार सुलाभ न्ही. थंयसर वचोन त्या कुलीच्या कामाचेर ते न्हेसोन एकच उद्देश, सोमया खातीर जिये जाय, सोमयाक ताच्या पुनर्जिवन सोमयाक साक्ष दी जाय. कसली कश्टांची जिणी जिवन तो मुखार फुडें सरलो. आनी आमकांय तोच कशें सांत जुजेवास आमकां प्रेरण आसा, आपोस्तल आमकां सांत भक्त आमकां प्रेरण आसात आनी आमचे पासून ते विनंती करतात. आनी आज कशें सोमयान त्या आपोस्तलान धैर्यान भरलें आनी तांकां फुडें आयच्या वांजलाच्या पयल्या वचपांत आमी आयकले प्रमाणे आखरेक ते म्हणटात ताच्या देवान आमकां सोडून दिक सकता तसलें दुसरें नांव आख्या संवसारान देवान मनशांक दिल्लें ना. जेजूचें नांव तें अख्ख्या संवसाराक सोडवून दिवंक शकता. तें नांव आमकां मेळ्ळां, क्रिस्त हांव. तें व्हड महिमा आमकां संतोशाची गजाल. ह्या संतोशान जियोंक सोमी आमकां फावो करूं. पानांको 111 111. तन आमचे वपसिता बापा, मन आमचे अर्पीत हांव तुका. तन आमचे भेटयता हांव तुका. काण घे बापा. वायन उडो तुका भेटोसो. सांच्या कश्टा वावडाचो घे तूं मोग आमच्या काळजाचो. काण घे
भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या तंतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या अख्ख्या पवित्र सभेच्या दवा सर्वेस्पर मानून घे. सृष्टीच्या रचणारा सोर मनशांच्या तारोका आपले परजे खातीर सांजुजे वाजान खतखतीत मोगान भेटयल्ले मागणे आनी खलतेपणाचे सदें जिवीत तुका भोवमान वलें. हे सेगून आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदरा आनी सस्नाच्या देवा सबकाळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका धन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवका सांजुजे वासा पासत आमी तुका धन वासता. बावर्ताच्या आनी मागण्याच्या उजवाडान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात जोडून खलतेपणाच्या आनी दुबळीकायेच्या स्पिरितान जियेवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावन फावो केलोय. हें ताचें देखी बरीत परसळीक जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गींचो आदार दिता. देखून वर्णूक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सोदुतां भक्तां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रस्ना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता. दळबारांचो सर्वेस्पर सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. तूं सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. तूं सर्गी तुका जय जय. तूं सर्गी तुका जय जय. बापा करुश तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक दडोवनी देनी पवित्र करवी मागता हांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपलेच कुशेन कसमरावन सुंगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच बरी जवान जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bavarta so good purgatuya. सोम्या जेसू तुझे मरण आम्ही सांभाळता. तुझे पुरा जीवन आम्ही परगडता. तुझ्या येण्यात सोम्या जेसू आम्ही येता.
बापा जेजूच्या मरण असो आणि पुनर्जीवन पण असो आम्ही भक्तीपणी उडास करताव आणि वो जिवीत असो उंडो आणि ही सोडवण्याची काळज तुका समर्पित हांव तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वसताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतले आमी समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्र थयेन मागताव. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पोय सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या आबा भयणींची काकूळच कर तांकां तुजे सगळे मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पद जळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. आमकां मरये देवाचे माये संगाती बगेन जुजे तिचो पोती बगेन धर्मजोत बगेन जुजे वाच आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर स्वास्थ्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Jesu वरवीं Jesu सांगाता Jesu थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपदान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या बापा मागणे सुमयान मागण्याचे एक ब्लू प्रिंट आमकां दिला आनी हे मागणे आमकां देवा वर्तमांत न्ही आमचें जिवीत कशें जाय जें म्हणलें शिकयता. हे मागणे आतां आमी सर्गींच्या बापाक उद्देशून म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जाव तुजें राज आमकां येव तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जाव. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुटलेल्यांक बक्षिताव तशें आमची पातकां बगज आनी आमकां ताळणेन पडून दीव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा पातकांतली वायटांतली विघ्नांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान एकतेल्यांक आमकां तुज्या उदाक काकुथीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रजवडके पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही सुमया पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयेची शांती सदां खाल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. असो जेजू आमचो सोमी आनी आमचो सोडवंदार देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण लाभल्ली आमी खंडीत सुभागी. सुमयाक म्हजे भितर येवचें म्हाका फळना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताच्या कुडान रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळ. पानांको 158 158.
शेतां सोमिया औलाले तांगलिया शेतां लाले सिंधु का सदा शेतां सोमिया औलाले तांगलिया आशेता लालेता सिंधु का सदा जाऊनासाय काणत्म्याचे अत्म्याक मोझ्या गटाय दिवचे जाऊनासाय काणत्म्याचे अत्म्याक मोझ्या गटाय दिवचे तुका अर्पिता काळीज मोझे सदाच थैसर कर पिडा तुझी शेतां सोमिया औलाले तांगलिया शेतां लाले सिंधु का सदा शेतां सोमिया औलाले तांगलिया शेतां लाले सिंधु का सदा शेतां सोमिया औलाले तांगलिया आशेता लाले सिंधु का सदा प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, या बागे दिसा तुझ्या पोण्या पाळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान ददूस केल्ल्या पासून आमी तुका अर्घां दितां. आमी सवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुझ्या एकवटान जियोवची तान आमच्या काळजान चडय आनी सांजुजे वाजाच्या परजळीत शिकोवण्या आनी देखी वरवीं तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागतां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्पद्वेदार देव दयाळायेन तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सोर वायटा विघ्नांतली निवारूं. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां बाबर्थान बरवशान आनी मोगान तो भरूं आनी तुमची कुटुंबाजिनी बऱ्या करण्यांनी सुफळ करूं. शांती समाधानाचे वाटे तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलूंक आनी अशें सर्गींच्या सुखा पावोवंक तुमकां फावो करूं. सर्पद्वेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवें सदां आसूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया.
लायक करून बसात. मुगाळ भाव भयणो तुमकां सोमेश सांग जेजूच्या पुनर्जिवनपणाच्या फेस्ताचे शुभाशय या पूर्णशेत सुरेक्तार मनादी आसिसी रेबेल्लो बापाच्या नांवान म्हज्या नांवान यंगसर असल्या सर या सांगाच्या नांवान तुमकां मागता आसतना जिवंत जेजू क्रिस्त तुमच्या कुटुंबांनी तुमचे दय तुमच्या घरांनी शांती समाधान हाडून आयिल्लो तुमच्या घरांत सदांच शांती समाधानाचें वातावरण आसा करून दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. ह्या पवित्र वेळार तुमी हांगासर आयल्यात आनी जुजे वास बाबा मुखांत्र बरें पोवन चडूंक आयल्या तुमकां सर्वांक ह्या पोवनशे डायरेक्टरार मनादी आसीस रेबेलो बापांच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान येवकार मागता आसतना तुमी भेटयले सर्व इरादे सफळ जावन दी म्हणलें आमचें मागणें. आयच्या दिसाचें भक्तीभवन चलोवन व्हेल्ले मनादेक बाप जोकीम फेर्नांद गांवान सिद्धकट्टे फिरगजीचे प्रस्तुत दिएसच्या ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचे डिरेक्टर जावन आसात. तुमकां सर्वांक वळखीचे आमकां मोगाचे. हाच्या आदी हांगासर जायते फावटी येवन भक्तीभवन चलोवन व्हेलां. सांजुजे वास बापाचे विशेष भक्त तांकां आनी आज परत हांगासर येवन हें भक्तीभवन चलोवन वरीचे म्हणून विनंती केल्ल्या वेळार कुशेन ते ओप्पोन आनी आयचें भक्तीभवन तांणी चलोवन व्हेलां. मोगाळे आसाक बापानो तुमी आमकां आराधना मुखांत जेजू सवें संगातपण दिलें. मीस आनी देवाच्या उतराच्या नियाळा मुखांत्र आयच्या भक्तीभवनाक तुमी आदार दिला. हांगासर आसच्या सर्व भक्तिकांच्या नांवान तेच परिपूर्ण शेत सुरेक्तर मनादी आसीसी बापाच्या नांवान म्हज्या नांवान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना तुमच्या मिसावाक विगार जावन वता आसतना तुमकां तसो सांजुजे वास बाप राखून दी सांबाळून दी देवाची विस्तार आशिर्वादां मागून तुमचेर वचून दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. परत देव बरें करूं. कुमसराक संगत पोवन आनी कुमो केल्ले फरंगी पेटे कोयतेचे आसाक मनादेक दिलराज बाप आनी मनादेक दिपाक तुमकांय देव बरें करूं. कंदारांचे मुखेलपण घेवन सुमाने सैमन पायस ताका संगात दिल्ल्यांक व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या मनीस लायनॉल डिवायन वर्ड चॅनल प्रसार करच्या मालाक माने स्टीफन मेंडीस आनी सर्व सिबांदे देव बरें करूं. सांजुजे वास बाबा मुखान देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. मोगाचे सवे रुपी रांदपाचें मुखेलपण घेतल्या बाळोक जेजू समर्पिल्ल्या सुरंगाळ वाड्याकारांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजुजे वास बापा मुखान देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर मागता. येवच्या शुक्रारा मोगाची सेवा सांदांतोन आर्कान वाड्याकारांक जावन आसा. हांगासर सर रितीन सेवा दिल्ल्या आनी तेमच्या इगत झाडून पुसून नितळ करच्या मिसाक सर्व रितीची तयारी करच्या दान मिसांक घेवन कुमो करच्या स्टॉल पळोवच्या मिसा वेळार वासाप वचच्या खानीको जमो करच्या दाना रुपी पूर्ण शेताच्या बरेपणाक कुमो करच्या आनी विविध रितीनी आदाघात दिवन वावर करच्या. सांजुजे वास बापाच्या सर्व भक्तिकांक आनी सर्वांक सांजुजे वास बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादां मागता आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. कळवणी ह्या परी आसा. भलायकेची तपासणी करच्याक फादर मुल्ला होमिओपॅथी हॉस्पिटलचे दाखचेर आसात. असो फायदो तुमी जोडचो. मिसार वाचपा वाचूंक कशी वरतले आनी शुक्रार आराधन सुरू जावच्या पयलें म्हणजे 10:30 वरां पयलें म्हाका येवन मेळचें. जुजे वास भक्तिकांच्या वॉट्सअप ग्रुपान हांव भरती करूंक नाय कशी आसा तर तुमची वॉट्सअप नंबर आनी नांव आनी गांव बरोवन दफ्तरांत थंयसर दिवचें. हर एका शुक्रारा 10 वरार तेर्स कुमसरां 10:30 वरार आराधन मीस नोवेन आनी उपरांत सर्व भक्तिकांक जेवण. हप्त्या मदें पूर्णशेत उक्तें आसा. धार्मीक वस्तू खातीर स्टॉली उक्तें आसा. तुमकां मिसां आनी दान दिवंक आसल्यार दफ्तरांत कुशे मनाचें दान आनी मिसां दिवची मोगान आमी स्विकार करतले. एप्रील म्हयन्याची जेजूची सुवार्ता सांजुजे वा स्टॉलांत आसा. एका प्रत्येक ₹10 तुमी ती घेवन देवाच्या उतराचेर नियाळ घरांनी करूंक तुमकां एक अवकाश जावन आसा. परत तुमकां सोमेश सांग देव बरें करूं म्हणटा आसतना आयच्या जेवणाच्या बाबतीन आयिल्लें दान ह्या परी आसा. जयदीप आनी जयसन पुत्तूर ₹5000, आयरीन आनी कुटाम फजीर ₹2000, जॉन उर्बन लोबो बारकूर ₹500, सिंथिया पिकार्डो बारकूर ₹500, सबिता पिकार्डो बारकूर ₹500, मरियम्मा जोसेफ आनी कुटाम हसन ₹5000, नवीन रेशमा फजीर 30 किलो तांदूळ दिला. एलियास टेलिस सालेतूर ₹1000, लिनेट कस्तलिनो नित्यदार ₹500,
पुणेशताच्या बरेपणाक आयिल्लें दान जेसी मिरेज बारकोर 500 रुपये लिल्ली अल्मेडा बारकोर 500 रुपये सर्व दानींक देव बरें करूं म्हणटा आसतना जुजेवास बापाच्या आशिर्वादा जुजेवास बापा मुखान देवाच्या आशिर्वादा तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता परत तुमकां सुमेसांक देव बरें करूं दयकन उबी रावात नव्याना खातीर सांजुचे वास बापा भोगला पाणी मांडुका कृपा मागोन दे बापा विना सांडे नाका देखन बश्या मुखाच्यान सांजोचे वास बापाच्या पांयांतळी सबार आनी येवन मागचें सबार आनी तांची मागणी भेटोवची सबार आनी तांची ते सवार पुंची जुजे वास बाप देवातान मागोवन दिता म्हणली पातयणी घेवन हांगासर दिल्ली सर्व जुजे वाजाचेर पातयेवन बरयल्ली सर्व गरजो तो देवातान मागोवन दिवन दी म्हणून ताच्याच पांयांतळी तुमच्या समेस्तांच्या नांवी हांव भेटोवन दिता मोगाचेनो सांजुजे वास बापा मुखांत्र मेळिल्ले उपकारांक अर्गां पाटयल्यात कॅन्सर पिडेस्ताक बरी भलायकी मेळोवंक ताचो रिपोर्ट नॉर्मल जावंक मागल्लें नॉर्मल रिपोर्ट आयिल्ल्याक कुटुंबादारांनी अर्गां पाटयल्यात बरें कुटुंबांचे देणे फावो केल्ल्याक बँकाचें लोन बऱ्या तरान फारीक करूंक आदार दिल्ल्याक हर एक घडी राखून व्हेल्ल्या खातीर बरी भलायकी फावो करून कुटुंबान संतोश दिल्ल्या खातीर बरें कामा खातीर मागिल्लें बरें काम मेळ्ळ्याक अर्गां पाटयल्यात पिडे शिडेंतलें कश्टान वरांतलें राखून व्हेल्ल्या खातीर चिंतलें काम बऱ्या तरान जाल्ल्याक घर बांदूंक फावो केल्ल्याक ह्या सर्व अर्गां पाटयलीं जावन आसात ते सामा तेगांचें कराराचें आनी रोसाचें काजाराचें कार्य बऱ्यान जावच्याक दोगांक दुबयंत बरें काम मेळच्याक आनी मतीक समाधान मेळोंक दोगांची कातीची पिडा गूण जावच्याक एकल्याक कुटुंबांत आसलो मनस्ताप पयसान गो बायलेन सांगाता जियोवच्याक दोगांक बरें काम मेळोवन रीण फारीक करूंक तांक 9 जाणांक बरी सैरीक मेळच्या खातीर 7 जाणांक भुरग्याचें देणें फावो जावच्याक तेगांक इज्रायलाचें विजा मेळोवंक तशें बरें काम जावंक एका स्त्रीयेक मतीक समाधान मेळच्या खातीर 3 कुटुंबांनी शांत समाधान राज करच्या खातीर 5 जाणां बरी भलायकी मेळच्याक एका स्त्रीयेक ल्हान संगतीन राग येता आनी झगडें करता तिचो राग पयस वचूंक आनी मौन परिवर्तन जावंक एका भुरग्याक सर पिडे शिडेंतले राखच्याक आनी हातीन धरिल्लीं कामां पोंता पावोवंक शिकोवंक बरी मोत आनी शिकल्लें उडासांत उरोवंक आनी बरें मार्क्स मेळोवंक 10व्या क्लासीच्या 7 जाणां भुरग्यांक पब्लीक परिक्षेंत बरेंकन बरोवन बरे अंक मेळोवंक कुटुंबांत भयणी एकामेका मोगान आसूंक वडिलांक बरी भलायकी आनी मतीक समाधान मेळच्याक बापायच्या जाग्याच्या वांट्यांत सक्कड भुरग्यांक हक्क मेळच्याक जाग्याचें रेकॉर्ड सकडांच्या नांवार जावंक सकडांनी सिग्नेचर दिवंक तेगांकी नव्या घरांचें काम बेगीन पोंता पावोवंक कुमोक मेळच्याक एकल्याच्या पायल्साची पिडा गूण जावंक दोळ्याचें दूख आनी एलर्जी गूण जावच्याक वाटेचे समस्ये परिहार जावच्याक आंगडीचें बिझनेस बऱ्यान जावच्याक जाग्या खातीर कुटुंबाचें आनी दिवच्या दुशीतां राखोवंक कोर्ट केस इत्यर्थ जावंक एका भुरग्यान बऱ्या तरान उलोवंक सुडाळ उलोवंक जावच्याक एकल्याच्या गर्भकोशांत आसलेल्या गेड्डे गूण जावच्याक कोर्ट केस बऱ्या तरान इत्यर्थ जावच्याक एका चेडवान मुस्लीम चेड्याची इश्टगत केल्या ताचें मन परिवर्तना खातीर आनी सुटके खातीर मागलां हाताची दूख गूण जावन बरी भलायकी मेळच्याक एकलो दादलो सोरोप येवन कुटुंबान झगडें करता ताच्या मतीक उजवाड मेळच्याक एका भुरग्याची दोळ्याचे दिश्ट मेळच्याक घराचें रेकॉर्ड्स बेगीनच जावंक एकल्याक सारकें बरोवचें आनी उलोवचें देणें फावो जावच्याक परगांवांत आसलीं 2 जाणां बऱ्यान गांवांक पावोवंक सैतान आनी वाट सक्ती थावन सुटका मेळच्याक परगांवांत आसच्या 2 जाणां बरें काम मेळच्याक 5 जाणांनी बरें काम मेळच्या खातीर मागलां
दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक रीण फारीक जावंक दोनी पांयांचे गांठी दुखी गूण जावच्या खातीर घर बऱ्या तरान विकून वचूंक परगांवांत आसलेल्या एकल्याक बरें काम मेळोवंक दोगा भुरग्यांनी मोबायल उपेग करचें उणें करूंक OET एग्जामांत बरें मार्क्स मेळोवन पास जावंक रातीक बरी न्हीद पडोवंक आनी राग पयस वचोंक किडनी प्रॉब्लम गूण जावच्या खातीर BP शुगर गांठी दूख बावळो दूख गॅस्ट्रीक गुमटी दूख गूण जावंक कातीची पिडा आनी पांयांचे खिळे गूण जावंक नव्या बोरवेलांत बरें उदक मेळोवंक कुटुंबांत मायेमोग संतोश फावो जावंक विकून गेल्ल्या जाग्याचे बाकी आसलेले पयशे बेगीनच मेळोवंक निमोनिया तापातून गूण जावच्याक काम करच्या जाग्यार मतीक समाधान मेळच्याक एकल्याची शेळ आनी कोंकली गूण जावच्याक आदल्या हप्त्यांत एक्सिडेंट जावन आस्पत्रेंत आसच्या आमच्याच शेजारी फिरगजेच्याक बेगीनच बरी भलायकी मेळच्याक कॅन्सराच्या पिडेतावन कश्टांतल्यांक सुटका मेळोवंक किमो घेवन आशिल्ल्यांक बेगीनच बरी भलायकी मेळोवन त्या पिडेतावन तांकां सुटका मेळच्याक सबार आनी मागिल्लें आसा एक घर बांदूंक फावो जावंक आनी घराचें काम बेगीनच पोंता पावोवंक सेकंड PUCच्या भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत आनी परिक्षेंत बरें करून बरोवच्याक एका स्त्रियेची एलर्जी गूण जावच्या खातीर एकल्याक ट्युमर पिडेतावन संपूर्ण सुटका आनी आतां चलोन आसच्या रेडिएशनांत हांव बरी भलायकी मेळोवंक कॅन्सर पिडा गूण जावंक थायरॉयड गूण जावच्या खातीर एकल्याचे पोटाचे समस्ये परिहार जावच्याक पॅरलायस आनी गँग्रीन फिट्स गूण जावच्याक 4 कुटुंबांनी शांत समाधान एकवट राज करूंक कुटुंबांच्या सरसन्या बरी भलायकी मेळोवंक गोमटी दूख तकली फडाफड माथे दूख शिरांचे दूख पाट हात पाय पेंकाट दूख दंपराचे गुट दूख गोमटी गांठी दूख ह्या खातीर सबार आनी मागिल्ले आसा बरी भलायकी तांकां मेळोवंक सायनस गूण जावन तकली फडाफड रावोवंक वायट पॅचेस जावन गूण जावच्याक स्किन एलर्जी गूण जावच्याक दोगा भुरग्यांचे कानाचे समस्ये परिहार जावच्याक जेरोम लसरादो म्हणलो बेंगलोर एक्सिडेंट जावन हॉस्पिटलांत एडमीट जाला ताच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक डेंटल कॉलेजीन शिकच्या भुरग्यांक शिकपांत कॉन्सन्ट्रेट करूंक आदार बँकांत बऱ्या सांबाळाचें काम मेळच्याक CA शिकतल्या दोगांक शिकोवंक बरी मोत आनी बरें अंक काण पास जावच्याक जायत्या वर्सां जावन सैरिकेच्या सोदनेर आसच्या एका चलयेक बरो चलो मेळच्याक एकल्याच्या आंगाची खतां एलर्जी संपूर्ण गूण जावंक दोगांचे शुगर नॉर्मल जावन बरी भलायकी मेळोवंक दोळ्याची एलर्जी कर्जूंचें गूण जावच्याक कॅनडाच्या जोड्याक बरें काम मेळोवंक फिनलँड गव्हर्मेंट प्रोसिजर बेगीन जावन बरें काम मेळोवंक खाटीर आसच्या एका स्त्रियेक बरी भलायकी मेळोवंक ल्हान भुरग्यांक बऱ्या भलायकेन सांबाळूंक दुबयांत चलोन आसचें बिझनेस बऱ्यान जावंक ह्या तेसावां खातीर आनी सांगाताच आमच्या वैयक्तीक तेसावां खातीर आनी ह्या पुणतळाच्या बरेपणा खातीर जेवणा खातीर विविध वेळार कुमोक दिवन हांगासर आदार सुंच्या वाड्यावार मुखेलपण घेवन हर एका शुक्रार आनी रांदच्या मुडीप फिरगजगारांक आनी हांगासर विविध रिती सेवा दिवच्या जावं पुरो भक्तीपण चलोवन व्हरचें कुमसाराक आदार दिवचें हांगासर विविध रितीच्या कामांत आदार दिवन कुमोक करच्या हांगासर ह्या पुणतळाची भेट करून जिवितान बरें जाय जंय बरी भलायकी मेळा जंय आनी जायतें कितें मेळा जंय म्हणल्या आशेन हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांची आशा सुफळ जावं दी आनी मुखल्या दिसांनी बेगीनच येवंक आसचें येयली सावन बरो सरकार रुपीत जावच्याक हर एकल्याक ताचो भावार्थ जियोंक आदार मेळचो तसलो सरकार आमकां मेळोवन दी म्हूण मागच्या सवें हांगासर आयिल्ल्या हर एका भक्तिकाचे काळजाचे यात्रेक सुफळ जावं दीत म्हाका ताका म्हज्या संगाता म्हज्या फाटल्यान म्हज्या मुखल्यान बसयल्ल्या हर एकल्याक बरेंपण मेळोवन दी म्हणून दिंबी घालया हात वयर घालया एक आमच्या पायक नमान मरी आनंद बापा हांगासर आशिल्ल्या समयस्तांक पेल्या खातीर मागता आसतना म्हाकाय मेळटा म्हणल्यार चिंताप धरया हात वयर करया आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाम पवित्र जाव तुझे राज समखा येवन तुजी कशी सरगार सता तशी संवसारान जाव आमचो दिसपडटो ग्रास समखा दी आनी आमी आमचेर सुटलेल्या बक्षिताव तशें आमची पथकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दीव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार मान मरिये कृपेन भरिल्ले समी तुजे सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ ज्यो कुशीचें जेजू मरिये देवाचे माये बापायक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे घडये आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सदां आनी सदां सर्वता आमेन.
सांजू जेवासाची लदेन सोमिया काकुळदम चिकर सोमिया काकुतम चिखर क्रिस्ता काकुळदम चिकर क्रिस्ता काकुतम चिखर क्रिस्ता ऐकम का क्रिस्ता ऐकम खा क्रिस्ता दयन ऐकम क्रिस्ता का देन ऐकम खा सर्गींच्या देवा बापा काकुतम चिखर देवा पुता संसाराच्या दारोका काकुतम चिखर देवा पवित्रत्म्या काकुतम चिखर संदेशी मात्रिंदा देकास देवा काकुतम चिखर गोंयच्या बेनावलीन जल्मल्ल्या सांजू जेवास बापा आपल्या आवय बापूच्या देवासपण वाढवून आयिल्ल्या सांजू जेवास बापा विनंती कर दुबळी गायची जिनी जीवन सुकृत जावन रित्या पायांनी सगळे मिसावून काम केल्ल्या सांजू जेवास बापा विनंती कर सगळ्या किनारान पवित्रपणाचं पुरमळ पसरल्या सांजू जेवास बापा विनंती कर श्रीलंकान दगदोने संपडलेल्या कतोलिकांची बिरमोत पावल्या सांजू जेवास बापा मरियमाया सेवाक जाऊन आपणा कसं मरियमायाच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजू जेवास बापा भिकाराच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नाचावन वेच्या कतोलिक बोवार जीव केल्ल्या सांजू जेवास बापा कोणतांचे भक्ती पवनादान मरियमायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजू जेवास बापा कश्टांत संपडलेल्यांच्या गरजां पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजू जेवास बापा देवाचेर बोवार्थ दवरन जिणेंत आयिल्ले सर्व कश्ट अनवार धैर्यान सुसुरल्या सांजू जेवास बापा भुरग्यांक जल्म दिवचे बागनांतल्या पासून देवा लागीं विनंती करच्या सांजू जेवास बापा बोवार्थ सांडून पयस गेल्ल्या शिळ्यांक एका गवळ्या काल हिंडांत हाडूंक वावुरलेल्या सांजू जेवास बापा देवाच्या मोगाची गोडसाण साकून सर्वां देवा सरशी हाडून पेसाडिल्ल्या सांजू जेवास बापा देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले नवेनाचे मागणे हे सांजू जेवास तू आमचो शारोती जावन आसाय आनी सर्गींतान देवाची बेसांवां आमकां वांटीत आसाय तुझे जीवन आमकां एक आदर्श तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्तीजीने मेल पंक्त ते सुवाटे आमी चलच्या तुजे तावन प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या कोपांत समर्पिता सांजू जेवास देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतालें तुझ्या जिणेंत देवा सपरिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तसो मोग हजारो लोकां वांच्याक तूं सुटसुटीत जालोय अंतकरान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट वगडायलेल्या सरशीं तूं धांवलोय तांकां जिविताचें उतार परगट कर सक्रामेंत दिवन देवा सरशीं हाडलें हे मिसांव करतना तुका पुरासन जाल्ली म्हूण ना कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी कितलात घाल देवाचें उतार परगट करून आमची काळजां उर्बेस कर पेल्याच्या बचाव विशयान चिंतूंक आमकां शिकय सांजू जेवास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसलेल्यांचो तूं विशेष मोग केलोय तांच्या गरजांत तूं पावलोय तांची दुकान तुवें पुसलीं तांच्या जिणेंत बरवसो हाडलोय जेजूच्या ल्हाना भावंडांच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणे मारिपा शिकयनाय आसता जेजूचे सारखे दुर्बळ्या पिडेस्त आनी कश्टांतल्यान पळयोवंक तांचे सेवे लागूंक आमकां प्रेरीत कर सांजू जेवास ह्या संवसारी देवाच्या हातेर तूं जावन आसलोय देवाची विशेष मजत तुजे जवळ आसली आनी सबारान देवाचो आदार मेळासो केलोय सरकारा जावन देवा संगी तूं आसाय थंय तुजे मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचें जिवन तुका उक्तें करता आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमच्या पासून देवा लागीं माग ह्या घडी या म्हज्या गरजां पासून देवा लागीं विनंती कर एक विशेष गरजां पासून मागया एक याजाक कॅन्सर डायग्नोस जाला आनी आज किमो ताका चलते आसा त्या खातीर तुज्या बऱ्या भलायके पासून प्रत्येक रितीन आमी मागया बरी भलायकी सांजू जेवास देवा लागीं मागोवन ताका दिवन दी म्हणून आमचें मागणें जावं दी सर आमची मागणी सगळ्यांच्या बापा समोर दवरून सांगता म्हणया सांजू जेवास देवाच्या मोगाळ वेंगेता बेदीस पयस वचूंक आमकां सोडी नाका दुस्मनाच्या सर पासातावन आमकां राखून व्हर बवार्थाक आडवेच्या संगती बली जावंक दिवं नाका जेजून दाखयले वाटेन चलो मरियमायेच्या कोपांत रावूं आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पयला उपरांत तुज्या सांगता देवाच्या सगळींच्या घरांत सस्ता जीवचे भाग आमकां मेळाशे कर आमेन सोम्याचे नावे आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्पोर
तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणींक सांपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मितां करून दाखयलां. तेच परी तुज्या सेवका सांजू देवाजान आपल्या जिणये आनी मोरणान जायतीं अजापां करून तीच मोवाळाय लोकांक दाखोवंक जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली. तांचे विनवणेन आमचो बोवार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. हे घडये आमी उसारिल्ल्यो आनी उसारिनातल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो करून मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आज सांज देवाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोष एका देवात येता. तो सुदैव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां भरूं. आमेन. सांज देवाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतले सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी सोलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साकरेची मनशां जावं तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळूं. आमेन. सांज देवा सर्गींच्या राजान बापाच्या एकवटान आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोश भरीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बसायलेल्या घरांत भगवंतपणाचो मुकोट जोडून ससनाक संतोष भोगोवंक पावो म्हूण. आमेन. आनी त्या सोडवंदरा देवासो त्या सोडवंदरा देवासो बापासो पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी तुमचे सोवे आसूं. आमेन. Papa, ogla pani mantuka, kurpa magon de Papa, vignan sande naka. Jesus koro tushi sala sandesh taso prasar kero vignan vara kastani dukha dukha dakkam moga dardo mindilo sanj seva svapa ogla pani nantuka kurpa magon di Bapa vignan sande naka. सर्गीच्या वाटे सोलोन शिखर सुखात सांडून आधार लाभय जोडून दी कुर्बा दियम कामुर्बा माया मोकान सोलोनच्या मागोन दी कृपा सांज सेवास बापा मोगला पाणी मानतोका कुर्पा मागोन दी बापा vignan sande naka. Susevas Bapa makta besa sufol koro mogamisa devache kushi ami kalsamcha devi kurpa magun di mulal makta sanz sevas Bapa ogla pani mantuka kurpa magun di Bapa
पवित्र सोबे ओंकार करी आशीर्वाद दी आमकां सांज दिवस बापा बघेवन कुसचे कुवेनिवरून काम देवा आमच्या दिसमनंतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.